पुराजनाक भक्तवृंदाक स्वागत असतं आयची सेशन आमचं तशींच पुरा मालगड जन असत तुमगे पुराजनाला परमिशन घेऊन आयचे सेशन प्रारंभ करता सांगल्या म्हणजे आयची सेशन नंतर मी एक टॉपिक अशी घेतला की पुरा नरसिंह जयंती जाल्ली मात सो ताजे रिलेटेड कसं एक डिस्कशन करूया म्हणून पुराजना काणी गोत्तस हिरण्यकशिपुली प्रल्हाद आले कसं जाता नरसिंहदेव येऊन कशी मग तांतू दोकोन आम्ही कसं एक मन आवडतं एक विचार असतं ते आम्ही एक नेक्स्ट 40-45 मिनिट्स सांगतो डिस्कस करूया तशींची सेशन आणतो आम्ही सेशन सुरू जावचे पशी पुढेची नरसिंहदेव आले प्रल्हाद महाराज आले उडकास करून तांगेले दय जावका तांगेले आशीर्वाद जावका पण ते मन घेऊन हे सगळे सेशन तांगेले ते हे छंदशील ते लिहिला ताजे वयर एक प्रकारारी आमगेले एक मन लावून आम्ही ऐकूच तशी आमकां देवाला दय दिवका म्हणून मागून घेत सेशन सुरू पशी पुरा जीएस भक्तवृंद टीमाचे ब्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभू ज्योतिकिनी माताजी वेणी माधव प्रभू गोपाल हरी प्रभू आणि पुराजनान हे प्लॅटफॉर्म चांग रुपार तांणी चलयता आसतली तांकां कृतज्ञ आसता प्रार्थना करून सेशन सुरू करूया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो नेक्स्ट एक 40-45 मिनिट्स आरती या आम्ही टॉपिक डिस्कस करूया की हिरण्यकशिपू प्रल्हाद ही काणी आसा ऐकलेली आसा हे पुरा भागवत पुराणात देखून जाल्यार तांगेली ती प्रवृत्ती हिरण्यकशिपू आणि प्रल्हाद तामगेल भितरी आसा त्या पॉइंटारी आज आम्ही डिस्कस करूया इज देयर हिरण्यकशिपू एंड प्रल्हाद इनसाइड अस प्रल्हाद हिरण्यकशिपू आमगेल भितरी आसत म्हणून आम्ही मनावर घेऊया सेशन सुरू जावची पशी फुडें प्रार्थना करून घेऊया उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्नमाम्यहम सो भगवद्गीतान देवान सांगचे आसा की ब्रॉडली म्हळ्यार दोन टायपाचे जीव आसा ती म्हणून 16 अध्याय देवान सांगचे आसा कि द्वौ भूता सर्गो लोकेस्मिन दैव आसुर एवच 16 अध्याय 86 श्लोक देवान सांगचे आसा द्वौ भूतो म्हळ्यार दोन टायपाचे भूत सर्गो दोन टायपाचे जीव आसा ती म्हणून खंय लोकेस्मिन ह्या लोकांत कोण तांणी दैव आसुर एवच दैवी प्रवृत्तीचे आणि आसुरी प्रवृत्तीचे असल दोन टायमाचे जन आसा म्हणून भगवद्गीतेन देवान सांगचे आसा आणि अशें पळयल्यार आमकां एनी पॉइंट ऑफ टायम आमकां एक चॉयस आसता आमी कसं करूं येता म्हणून आतां पळयल्यार ह्या टायमार पुरा जना चॉयस आशिल्लें की आमी सत्संगा भाग घेवन अशें विंगड कसं नवें करूं येता आशिल्लें मात तुमगेल ती शक्ती आसा की कसं डिसिजन मेकिंगाची तुमगेलें कसं करता म्हणून तुमच्या मना दिशी तुमगेली ती शक्ती आसा तुम्ही अशी सिलेक्ट केलें की तुम्ही आज सत्संग आयकतली ती जसं की एक देवाल नामस्मरण करचें एक चांग कार्य भाग घेतली म्हणून सो ते आमगेलें चॉयस आसा और मे बी तुम्ही हे रेकॉर्डिंग पळयचे आसता पुरो ती जाल्यार तुम्ही हे रेकॉर्डिंग पळोवचें चूज केलेलें आसा सो आमकां एनी पॉइंट ऑफ टायम आमी कसं करता आमगेलें एक चॉयस आसता नेक्स्ट कसं करता म्हणून आणि आमी जिवनांत आमी कसं चॉयस घेता वतात पळय ते ओट्टू जाता वता कशी एक पिगी बँकान तूं थोडे दुड्ड घालता गेल्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर ते मस्त दुड्ड जातले थोडे सेविंग्स केल्यार तशी आमी कसं ऍक्शन्स घेता ती थोडे करून ताजे परिणाम ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर होड जाता म्हणून सांगेता जनरली आमी पळयता ती की आमी कसं एक चांग कार्य केल्यार
आमकां ताजें एक चांग फल मेळटलें म्हणून आमकां आश आसता आनी आमगेल्या मनान तूं आसता की आमी एक चांग काम केल्यार चांग फल मेळटलें म्हणून. जाल्यार देवाल वयर विश्वास नातील जन नास्तिक जन तांणी सांगता ती की देव असल्यार चांग जना वटू वायट कसले जाता म्हणून. हें क्लासीक क्वेश्चन केदें निंगूचें की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हणून. ते नास्तिक जनान चड सांगचें आसा. म्हळ्यार चांग जनाक वायट जाता म्हळ्यार देव ना म्हणून. म्हळ्यार पुरा एक प्रकार तांणी सांगचें देव आनी न्हय, हें पुरा एक प्रकार चान्सान जावचें म्हणून. कसनेपणी कसने जाता केन्नाय जाता. सो हें देवाल आनी म्हूण हें म्हळ्यार हें पुरा हें जनान केल्लें हें देव आनी तशी ना म्हूण ती नास्तीक प्रवृत्ती आसता. जाल्यार तांची क्वेश्चन आमी नास्तीक जनाक उलटा करून निमगू येता. ज्यात तुमी सांगतात न्हय की चांग जना वटू वायट कसले जाता आसा. जायता पुरा चान्सा न जावची जाल्यार चांग जना वटू वायट कसले जावचें ना. एनिवे पुरा चान्सा न जाता जाल्यार कोणाले वटू कसले जाव येत न्हय. मागीर तांतू देव आसा ना आसा ताचे खातीर पॉयंटा खातीर कसले वचका. सो हें एक आसता आनी कसने चांग जाल्यार ताका क्रेडीट घेतले मस्त जन आसता ती आनी कसने वायट जाल्यार त्या दिक्कान कोणी येना ती. सक्सेस हॅज मेनी पेरेंट्स, फेलियर इज हॅज ऑर्फन्स म्हणून. म्हळ्यार फेलियर्स आर ऑर्फन्स, कोणी येना ती. आनी जनरली आमी पळयल्यार वय आमगेले भागवतमान तूं मस्त सकट काणी आसा. रामायण महाभारत भागवतमान तूं पळय येता. जनरली आतां आमी सांगिल्लें पळय सेशनान तूं कसं की एक चांग केल्यार चांग जातलें म्हणून, वायट केल्यार वायट जातलें. जाल्यार भागवतमान तूं महाभारतान तूं रामायणांत आनी आमकां अशी पळोवचें दिसता की भक्त जन चांग आसता ती जाल्यार तांकां परिणाम कसं की एक कश्ट मेळटा. तें कशी ह्या पॉयंट आमी ह्या सेशनान तूं मुखार डिस्कस करूं. आतां आमी प्रल्हादाल काणी पळयल्यार प्रल्हाद एकलो आशिल्लो. म्हळ्यार कोणीय तागेलो ओट्टू नात आशिल्लीं ती म्हूण सांगयता. तांची भागवत पुराणांत आमी पळय येता की परीक्षित महाराजान एक सान एक चूक केलेली आसता. मात ताणें एक सान चूक केलेली आसता. ते एक ऋषीक अपमान करून आनी ताजे निमित्त तांकां संदेश मेळटा शिक्षा की 7 दिवस भितर मृत्यू जातली म्हूण तो एक श्राप मेळटा ब्राह्मणाक परीक्षित महाराजान. जाल्यार ह्या काणीन तूं कशें की परीक्षित महाराजान केल्लें निमित्त ताका कशें की एक श्राप मेळ्ळो म्हूण तें आमी पळयता. जाल्यार प्रल्हादाल विशय पळयल्यार ताणें कांय चुकी करनी जाल्यार ताका कशी कश्ट मेळना. म्हळ्यार कसं कोर न्हू चुकी केले लागता ताका एक फल मेळ कसं कश्ट मेळचें त्या पूण एक पण मना वर येता की हांव कसं की चुकून पडलोलो ताजे निमित्त कसं की एक फल मेळना म्हणून. जाल्यार प्रल्हादाल सिच्युएशन पळयल्यार तागेली परिस्थिती पळयल्यार तो खंय चुकून पडनी जाल्यार ताका कितले सकट कश्ट आयला. आनी तो 5 वर्साचो सान चड तो भारी एक म्हणटात पळय बुदोन कोणा जाल्यार म्हळ्यार तागेलें इतलें सौम्य चरित्र आसा प्रल्हादालें की कोणा जाल्यार ताका पळयल्यार खुशी जातली. आनी ताणें कशें केलेलें ताणें खाली तागेले भक्ती करची प्रयास केलोलो. ताणें कसनेय विंगड म्हणटात पळय अशी कसनेय करनी की कोणाक दुखोवच तशी और कोणाक कश्ट दिवच तशी और कोणाले वायट उतर उलोवच तशी कसनेय तागेलें त्या चरित्रांत नाशिल्लें. सौम्य आशिल्लो. एक कांत करची आशिल्ली म्हळ्यार ताणें भक्ती करची प्रयास करचो आशिल्लो आनी ते भक्ती करची प्रयासा निमित्त कशी ताका कितले सकट कश्ट आयले. ताणें जावं त्या टायमार ताणें देवाल नामस्मरण करचें आशिल्लें विष्णू नामस्मरण करचें आशिल्लें. ताणें तें बंद करून विष्णवे नमा विष्णू नांव घेवचे बदला ताणें सांगू सुरू केल्यार हिरण्यकश्यपाय नमः म्हणून. म्हळ्यार तागेलें असुराल जनाल नामस्मरण केल्यार कोणीय ताका बाद दिनात आशिल्ली. खुशेर राबयत आशिल्ली ताणें. सो आतां आमी हे सिच्युएशनान पळय येता की तो कसं की एक चांग करूं वता आसा प्रल्हादू जाल्यार ताका कसं की एक कश्ट येता आसा. म्हळ्यार आमी केन्नाय एक खंयच्यान तो एक कनेक्शन पळोवचें ट्राय करतात. कोणालें एक जिवनांत कसनय जाता आमगेल्या जिवनांत असो विंगड जनाल जिवनांत असो कसं एक परिस्थिती जाल्यार आमी कसं की ताचें कारण पळोवचें पळय मना व्हरता ती तागेलें लोट अशें जाल्लें म्हळ्यार ताणें अशी कसं कोर नासुका ताका अशें जाल्लें म्हणून. म्हळ्यार कॉजल कनेक्शन म्हणटात पळय हें जाल्ले निमित्त हें जाल्लें म्हणून. आनी आमी आमगेले एक थॉट्स एक्सप्रेस करतात की हां की अशें पुरो अशें पुरो. आनी एक पंता आमी मना वर नासी
कसं की सांगता ती मागीर ताजे विशय लेखता ती म्हळ्यार मन आयन उलयतात म्हणटात पळय आगेल निमित्तच दिसता तागेल निमित्तच दिसता पूण कसं की एक जजमेंट करून आनी तूं मुखार सून वतात जाल्यार हांव तूं पळयत प्रल्हादान कसने ताणें चांग मात करता आशिल्लो तो जाल्यार ताका कश्ट मेळटा आशिल्लें आनी कसन कसन चांग करूं वता आशिल्लो तो प्रल्हाद तागेले कुलांत आशिल्ले जनाक तागेले ओट्ट आशिल्ले पुरा तागेले परिवाराक सदस्यांक पुरा जेन्ना तागेले मनान तांगेले खातीर भारी एक चांगूत विचार आशिल्ले जाल्यार ताका एका नंतर एक कश्ट आनीक एक कश्ट आनीक एक कश्ट येता आसता आनीक एक आमी आमगेले मनशाल स्वभाव पळयल्यार की आमी एक ಸ್ವಲ್ಪ जनान ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ कसने करू गेल्यार कसने करताना व्हड काम असल्यार भंय असल्यार कशें आसता की आमी 4 जण ओट्टो आसता ती म्हणून खंयचे एक व्हड वॉर जाल्यार वय 4-5 देश ओट्टो मेळून त्या वॉरा वतात म्हळ्यार ते व्हड कार्यक्रम तो युद्धा वचचो और विंगड खंयचे एक स्पोर्ट असो 4 जण ओट्टो असताना कसने की कार्य कष्ट असल्यार तांगेले एक मन अंत आसता की आमी 4 जण ओट्टो आसता ती आमगेले दुःख सुख आमी एकल्या एकल्या सांगेता आनी आमी कसं की ओट्टो मेळून ती लढाई करता आसता युद्ध जावं खंयचे स्पोर्ट जावं और कसले विंगड असो जाल्यार आमी पळयत प्रल्हाद जाल्यार तशी कोणी नाशिल्ली तागेले परिवारांत तो एक भक्ती करता तागेले ओटांनी एक टॉप 4 जण तागेले एक शुभचिंतक म्हणटात पळय की तांणी तागेले ओटू भक्ती करता आशिल्ली ती आनी ताका एक मनांत आशिल्लें म्हाका बाग दितात वय जाल्यार मेगेल ओटांनी 3-4 जण ओट्टो आसता ती आमी ओट्टो मेळ कसं की भक्ती करची न्हय ना तागेले ते सगळे परिवारान तो एकलो आशिल्लो इतले की असल परिस्थिती जाता की कोणाल थ्रू ताका ते भक्ती ज्ञान मेळलेलें तागेले गुरू नारद मुनी तांकां वय कांय करूं जायना तांकां सपोर्ट करचें जायना आनी इतली सकड देवी देवता आशिल्ली ती पुरा जनाक हिरण्यकशिपून भिवून सोडलेलें तांकां कांय करूं जायना आशिल्लें आनी प्रल्हाद एक प्रकार पळयल्यार सगळे ते त्या टायमार एकलो आशिल्लो म्हणून सांगीत कोणी तागेले खातीर सपोर्टा ना आशिल्ली कोणी म्हळ्यार कोणी ना ती आनी तो एक 5 वर्सांचो बालक तो आतां एकले आसचे म्हळ्यार आमी एक एक पंत घडकडे एकले आसचे पुरो ती जाल्यार ते एकले आसचे विंगड फिजिकल लोनलीनेस म्हणटात पळय हांव एकलो घडकड बसलो म्हणून ते कांय न्ही ते एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर और ते तशें कांय ना म्हळ्यार तशें कसं मना कांय दुख्ख ना घडकड एकलो आसता जाल्यार विंगड एकलो आसचे म्हळ्यार ते आनीक दुख्ख म्हळ्यार कशें प्रल्हाद जाला म्हळ्यार पुरा जनाल ओट्ट आसून वय कोणालो सपोर्ट ना आमी कसं सांगता ती ते कोणाक मन आवडचें ना आमकां कोणी अंडरस्टँड करून घेयना ती तेच ते लोनलीनेस येता पळय की आमगेल मनांत कसं की करची म्हूण आश आसा आमगेल मनांत तूं कसं की चांग करता म्हूण एक आश आसा जाल्यार हिची आमगेल परिवारांत आमगेल दोस्तांत कोणी आमकां सपोर्ट दिना ती तो आमी जनाल मध्य राबून वय एकले पडटा कसले आमगेल मन अंत आशिल्लो तो विचारू विंगड जनाल ओटू मॅच जायना न्हय ते एकले पडतात पळय ते घडकड एकले बशिकिना जना ओट्टू जना मध्य आसून एकलो फील करचे पडला ते एक भारी कश्टाचें म्हूण सांगेत आनी प्रल्हाद तशींची अटरली म्हणटात पळय एकलो आशिल्लो कोणाले सपोर्ट ना फ्रेंड्साल सपोर्ट ना परिवाराल सपोर्ट ना देवी देवताल सपोर्ट ना हें थंय असल परिस्थिती की ताका गुरूक वय तागेले भेटू जायना ह्या प्रकाराची परिस्थिती जाल्लेली आसा कशी जाली हिरण्यकशिपूले तो एकदम अनचॅलेंज रुलर जालोलो म्हळ्यार तागेले मुखारी तिन्नी लोकांत कोणीय ना ती म्हूण सांगी पुरा देवी देवता वय ताका भित्ता आशिल्ली तागेले ओट्टू लढाई करूं कोणीय ना ती तागेले ते शक्तीच प्रदर्शन तो दाखयत आशिल्लो पुरा जन भिवन गेलेली ती आनी एक जन ಸ್ವಲ್ಪ ब्राह्मण आनी सुरे तांणी कसं की एक तागेले विशय उलोवचें सूर केलें ताका कंट्रोल हाडू सूर केलें तांकां वय कोणी सपोर्ट मेळना निमित्त हिरण्यकशिपून तांकां मारून सोडलें कोण तागेले एगेन्स्ट उलयता आशिल्लीं ती तांगेले तो तांकां मारूनच सोडता आशिल्लो आतां आमी आनीक एक आमगेले एक मनशाल प्रवृत्तींत पळयल्यार की आमकां कोणाले ओट्टू आसूं केन्ना
आणि आम्ही कोणाला ओट्ट असता ती त्यांनी आमकां एक फीडबॅक दिता ती तेन्ना आमकां कळटा म्हणजे आमगेले एक सोशल इंटरॅक्शन की आम्ही करची सम की नाही की म्हूण आता पక్కనే एक क्लासरूमान तूं टीचर शिकयता आसा तेन्ना कोणके एक चेडूं उलयता तेन्ना पुरा जन ते विंगड जन चेडूं ताका सांगता ते उल्लो नाका टीचर शिकयता आसता म्हूण म्हळ्यार कशें की ताका एक फीडबॅक मेळना की तूं करची सम न्हय म्हूण तशी आमकां जेन्ना फीडबॅक केन्ना मेळटा पळय की आमी करची सम की नाही की म्हणून तेन्ना आमकां कसं एक खंयचे एक विंगड वाटेरी रॉंग वाटेर वतात जाल्यार आमकां ते जनान सांगिल्ले निमित्त आमी ते राबोवचे साध्य आसा आतां परिवारान तुवें कोणी चुकून पळसिता परिवारा जनान ताका सांगल्यार की हें करची तूं सम न्हय मालगड्यान सांगल्यार ते फीडबॅक आशिल्ले निमित्त तो मुखार चुकून पडचें ताका कसं एक सहाय जातलो मात केन्नाय चुकून पडताना जनान सांगचें की अशी करची सम न्हय तूं समो कोरका म्हूण अशी नॉर्मली आमी फीडबॅक एक्सपेक्ट करतात न्हू की मालगड्यान आमकां अशें सांगू का की खंय चुकून पडल्यार ह्या वाटेर वचचें सम न्हय तूं चांग वाटेर वचूं का तूं सांज चेडूं आतां मुखार सून तुगेलें व्हड जीवन आसा वायट कामांत पडूं नजा नॉर्मली आमी पळयल्यार परिस्थिती साधारण मटा अशी आसता की चेडूवाक मालगड जन गायड करतात खंय चुकून पडल्यार म्हूण जाल्यार प्रल्हाद जालें उपरटे आशिल्लो विशय तो कसं की चांग करूं वता आशिल्लें आनी तागेल परिवाराच मालगड जन ताका सांगता आशिल्लीं ती तूं चांग कोर नाका म्हूण म्हळ्यार तागेली परिस्थिती एक विपरीत आशिल्ली म्हूण आमी आपास पळयता आनी ताजी बॅकग्रावंड म्हळ्यार हिरण्यकशिपूल भंय आतां हें एक पळयल्यार इतली पुरा विपरीत परिस्थितीन तूं प्रल्हाद 5 वर्सां सांज चेडूं खंय दोकून तें इतलें धैर्य विश्वासू ताका आयलो हें आमी सेशनान मुखार पळोवया हांतूं एक कळटा की ताका तें धैर्य विश्वासू देवा वयर आशिल्लो हाजेन कळटा की भक्ती लक्षण भक्तीचो एक प्रयासू खंयचे भायली दृश्टीन तें खंयचे परिस्थिती वयर डिपेंड करना आमकां दिसच्या पुरो की सांज चेडूं व्हड चेडूं स्त्री पुरुश खंयच्या देशाचो खंयच्या वर्गाचो हें आमकां शास्त्रांत पदे पदे दाखोवन दिलेलें आसा की भायले परिस्थितीन आनी भक्तीचे कसले एक संबंध ना म्हूण आतां आमी पळयल्यार 5 वर्सां चेडूक इतले नमुने देवा वयर विश्वास धैर्य कशें आसतलें आमी केन्नाय पळोवन अशें पुरो आमगेल्या परिवारान तूं अशें पुरो आमगेले बगलेन अशें पुरो 5 वर्सां चेडूं म्हळ्यार कशें आसतात तांणी 5 वर्सां चेडल्यार ताका इतले धैर्य विश्वासू खंय दोकून आयलो इतलें ताका देवा वयर प्रीत आशिल्ली आनी देवाक तागेले वयर इतली प्रीत आशिल्ली नरसिंह देवान मुखार सून तें तागेले खातीर अवतार घेतना पुरा देवी देवताक नरसिंह देवाक पळोवन तांणी प्रार्थना करतात की म्हळ्यार देव इतलो कोपार आशिल्लो नरसिंह देवाक इतलो कोपार आशिल्लो तो देवी देवता पुरा जन प्रार्थना करतात हे देवी नरसिंह देवाक शांत जावका तूं शांत जावका म्हणून तो इतले कोपार आसून इतले होडहोडान आवाज करता आशिल्लो नरसिंह देव जाल्यार नरसिंह देव हे देवी देवतान कितले प्रार्थना केल्यार वयर राबयना की त्या आचार्य जनान सांगचें आसा की तांकां नरसिंह देवाक पुरा देवी देवताक पळयल्यार ताका देवाक कोप येता खंय मेकेल एक भक्त आशिल्लो तो 5 वर्सां चेडूं ताणें तुमकां पुरा तुमकां गोत आसता कसं कसं कश्टार आसा म्हणून तुमी तागेलें रक्षण केलें न्हय हिरण्यकशिपूर लढाई करता न्हय एटलिस्ट तागेलें वचून सांगता की तूं करची हिरण्यकशिपू हें सम न्हय हें सांज चेडा वयरी तुमी कोणी मुखार सून आयलीं तुवें ताका नरसिंह देवाक पुरा जना वयर कोप आशिल्लो खंय ताका तांणी कितले चंद चंद प्रार्थना केल्यार वय इंद्रान पुरा देवी देवतान नरसिंह देवाल हृदयाक ताचेर कांय एक हृदय परिवर्तन जायना कसं जालें की नरसिंह देवाल मनांत आसा की देवी देवताक तांकां तागेले मनांत अशें आसता की केद्दा तुमगेली भक्तीची एक परीक्षा जाली हिरण्यकशिपू तसो एक राक्षस दुष्टासुरान येवन ते तुमगेली एक परीक्षा आशिल्ली की कशी तुमगेले एक दृढ विश्वास आसूं देवा वयरी आनी एक भक्ताल रक्षण करता म्हणून जाल्यार तेन्ना म्हाका तुमगेली भक्ती दिसता न्ही ताका नरसिंह देव तांगेली कितले प्रार्थना केल्यार वय शांत जायना म्हूण अशें सांगिल्लें आसा आनी तांणी कसं इतली भिलना म्हळ्यार हिरण्यकशिपून असल ताणें तागेले शक्ती प्रदर्शन असल कार्यक्रम केलेलो आसा की पुरा जन भिवन गेले आतां एक साधारण म्हणटा एक स्मॉल एग्जाम्पल पळोवपाक जाल्यार
खंयचे एक व्हड शहरांतू एक 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 असल जाग असता त्या शहरांतू थंय मस्त ड्रग्स म्हणल्यार पडटा पळय स्मगलर्स पुरा गँगा जन पुरा तसल जनान रावचे एक जाग असता खंयचे शहरांत असले खंयचे व्हड शहरांत आता कोणी एक मनशान त्या एरिया चमकल तो थंय असल पुरा पळय चोर स्मगलर पुरा कसं कसं वायट काम जाता पळय ते एक शहरांत एक भाग अशें असता अशें पुरा जॉर्ज कडेन आणि तो थंय चमकलो आणि तागेले कोण की म्हणटात पळय पॉकेट तागेले पर्स चोरी केली म्हूण लेखया ती त्या एरिया गेलेले तेचा आणि तो पुलीस स्टेशनार वचून तो कंप्लेंट करता की हा म्हगेले पॉकेट चोरी जालें तेन्ना पुलिसांचे नेमके खंय जालें तेन्ना तो सांगता हांव त्या एरियान चमकलेलो तेन्ना ते चोरी जालें म्हूण तेन्ना पुलिसांची सांगता ती की तू त्या एरिया कसले गेलो तू आम्ही ते वच्चे नात थंय तू कसले गेलो थंय म्हणून सो त्या प्रकारारी त्या टायमारी हिरण्यकशिपूल असल एक शक्ती प्रदर्शन आशिल्ली की कोण ते ब्रह्मांडांत तू शिष्ट दवरता आशिल्लींची कोण सगळे एक न्यायारी कसन एक जग चोलका ते पळयतले जन देवी देवता आसा ती तांकां पुरा जनाले ते कंट्रोला देखून भायर गेलेले सिच्युएशन म्हळ्यार तांकां गोत आसा की कसन की रॉंग जाता आसा कसन की एक सम न्ही हिरण्यकशिपू कसन की तागेले पुरा कसन की तागेले करचे आसा ते सम न्ही बाद दिताच जनाक जाल्यार तागेली ते शक्ती अशी आशिल्ली की देवी देवता वय तांकां मुखारसून वच्चे जायनाशिल्लें आतां तुमी लेखच्या पुरो इतले पुरा देवी देवता हांनी भिवन बसली ती आणि हो प्रल्हाद कसं ना बा त्या प्रकाराक एक भय अभय जाला तो ताक भय ना देवी देवता जेन्ना भय आस काय मागीर प्रल्हादा भय ना म्हळ्यार अशी की प्रल्हाद सांज चेडू ताका बुद्धी भरनी म्हणटात पळय ताका ताका भय नाशिल्लें अशी की कसं की असल परिस्थितीन तू काही व्हड देवी देवता मागशी पडली ती मुखारसून येनात तांणी कसं नाही करचेक आणि प्रल्हादू तागेले भक्तीचे प्रदर्शन तागेले भक्तीचे प्रयासू करतास कसं की एक अद्भुत प्रदर्शन नव्हतं म्हणजे तागेले भय अशी आशिल्ली की ताका मन आवचे न्ही की कसं जातलें म्हणून पण एक सांज चेडूस म्हणले की 1 वर्साचो 6 म्हयन्याचो आणि तो एका माळ्यार दोकून तोगू पळयता आणि ताका भय ना कसले ताका गोत ना की वयर दोकून पडल्यार कसं की एक लागतले ताका म्हणून आणि तो गॅलरी लागीं वता तेन्ना सांज तागेले आवज बापूस ताका कुडले धरतली ती कसले की चेड्याक आनी की बुद्धी भर न्ही एका माळ्यार दोकून उडकी मारल्यार ताका ताका पेट्टू पडतलो म्हळ्यार ताका ते मनांतू ना ते खंयचे एक भिवचे विशय आसा म्हणून प्रल्हाद तशी आशिल्ली की हिरण्यकशिपू कसं करता म्हणून ताका ज्ञान ना ताजे निमित्त अभय आशिल्लो की हे आमी पॉयंट आनीक डिस्कस करूया तो प्रल्हाद अशी न्हय आशिल्लो म्हूण कशी ते आमी मुखार पळोवया आणि आनीक एक विशय मन आवडटलो म्हळ्यार कोणी कितले क्रूर आसलो ती तांणी तांगेले चेडू मारूंक प्रयास करतली की हें कशें जालें बा असले असुर असो स्मगलर असो कोणी वायट मनुष्य असो आनी कोणा कसं कसं बाद दिवचे पुरो ती जाल्यार तांगेले चेडू मारतात असले की कितलो वायट मनुष्य असो तांगेले चेडू म्हळ्यार तांकां प्रिती आसताचीच तांच्या डान कशें रॉंग केल्यार वय तागेले खातीर एक विंगड रूल आसता आमी पळोवं येता मस्त कडेन तूं वायट जन आसच्या पुरो ती जाल्यार तांगेले चेडूआ खातीर तांणी सम पुरा कोन्न दवरतात तांगेले खातीर चांग जावका म्हूण मुखारसून मागीर अशी कसं परिस्थिती आयली की हिरण्यकशिपू तागेले एक पुताक हांवें साधारण मटान इतलो चंद चालू तो ताका ताणें कशी मारूंक प्रयास केले आता आमी खंयची वस्तूक आमी इम्पॉर्टन्स दितात लायफाक ताजेर आमकां कळटा की आमगेल्या जिवनांत सिद्धांत कसो न्हय म्हणून व्हॅल्यूज आता कोणी एक दुडवा खातीर कोणी मोस केल्लो आनी घराच्या परिवाराजनाक एक दुख्ख दिलें दुडवा खातीर म्हळ्यार आमकां कळटा त्या मनशा खातीर सिद्धांत की तागेले परिवारा प्रिती की ना चड ताका ते दुडवा वयर प्रीती आसा म्हूण पळय और खंयचे एक ऑर्गनायझेशनान तूं और खंयचे एक देशान तूं कोणी एक पॉलिटिशियनान और कोणी एक मंत्रीन कसं की एक पद प्राप्त करता म्हणून
ताणे देशाक हानी जावच तसं कसं केल्लें म्हळ्यार कसं जाता की ताका त्या पोझिशना वयर त्या पदा वयर चड प्रीती आसा देशाक ना चड म्हणून म्हळ्यार पुरा जनाल जिवनांत तांगेल लेवलार एक सिद्धांत आसता की हें म्हळ्यार इम्पॉर्टंट म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ खातीर एज्युकेशन इम्पॉर्टंट आसचें पुरो ಸ್ವಲ್ಪ जना खातीर दुड्ड इम्पॉर्टंट आसचें पुरो आनी ताचे खातीर तांगेल जीवन आल्याक करतानी त्या वस्तूक इम्पॉर्टन्स दिवन मुखारसून वता ती मात खंयचें कोणी असल्यार दुडवा खातीर असो पोझिशना खातीर असो खंयचेय देशांत असो हाऊस बापूस म्हळ्यार तांणी तांगेल चेडूआ खातीर कसनय करूं तयार आसतात मागीर हो कसं सिद्धांत हिरण्य कशिपूलो की ताकेले चेडा मारूं वतास मुतो आतां तुम्ही सांगचे पुरो ती की तो असुर नवे म्हणून असुराल पुरो तशी बुद्धी आसता म्हणून असुर म्हळ्यार अशी ते आमी ते रामायण महाभारतांत अशें पळयतात की काळसोलो असो कोण की आनी व्हड शरीर आसा आनी दिगा दांत आसता आनी व्हड आयब्रोज आसा दिगा केस आसा आनी हा 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 म्हूण गट्टी गट्टी आसता ती तांणी मात असुर न्ही असुर म्हळ्यार ती असुर म्हळ्यार ते असुरी प्रवृत्ती ते आमगे मन आनी तशी ती प्रवृत्ती म्हणून आनी असुर म्हळ्यार 1% असुर तुकून 100% असुर तेज्या येता 1% असुर म्हळ्यार थोडे कसं बाद दिवचे पुरो आनी 100% असुर म्हळ्यार ताकेल चेडूआंक मारूं तयार आसा ताजेर आतां आमी ह्या पॉयंटार सिद्धांता विशीं उलयतना एक पॉयंट डिस्कस करता हांव सेशन ओपन करता तुमकां ह्या एक डायग्रामार कसं दिसता म्हूण पळयात ती कोणाक रिएक्ट करपाक जाल्यार करूं येता तुमी चॅट बॉक्साक करूं येता और अनम्यूट करून घेता एक वन और टू आन्सर्स आमी घेवं येता ह्या तुमकां दिसता आसा कसं की वयर दोकून तो पडता आसा ताजी मिनींग कसं तुमी घेवं येता स्नो पेबल टू स्नो बोल्डर म्हळ्यार कोणाक अटेम्प्ट करपाक की आन्सर करच्या खातीर चॅट बॉक्सान तुमी घालूं येता और अनम्यूट करून सांगेता कसं की एक पर्वता वयर दोकून आयसा कुडक पडता आसता कसं जाता म्हूण तुमगेल कसं अंडरस्टँडिंग आसा तूं वेणी माधव प्रभू तुमकां सांगता की तुमगेल अंडरस्टँडिंग कसं आसता म्हणून तूं हरे कृष्ण प्रभु हां మరి మనుష్ कितले वयर गेल्यार अपास्तका डाउन टू अर्थ येऊ काय ओके इट्स अ लॉ ओके ओके अशें म्हाका दिसता ओके ओके नो नो प्रॉब्लम अशींच आमी ताजे खातीर आमी विंगड जाल्यार कसं त्या मना येता हें फोटो पळोवन सांगता आनी कोणाक कसं अटेम्प्ट करता की आनी कसं एक विंगड आन्सर येता की मनान तूं मथुरा माताजी तुमकां कसं आन्सर दिवपाक हे कसं म्हळ्यार देवाल रक्षण ना तरी जाल्यार खंडीत आमी सकल पडटाचीच देवाले भक्ताले संघ रक्षण तांगेले ना जाल्यार आमी सकल पडचेच कशी मुश्टी देवाल मुश्टी तू कस हे आसला रे आमी आमकां रक्षण मेळटा ना जाल्यार आमी पडचेच सकल ओके 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 आनी एक लास्ट कोणाक अटेम्प्ट करपाक की कसं एक विंगड ओपिनियन नमस्कार प्रभुजी हां सांगा गॉड्स विल फ्री विल एंड इविल म्हणून आसता तातूंत म्हणटा देवाले मना कशी की तशी जातवय जर आमगेले एक मन म्हणलें आसतना वायट करतले चांग करतले दोन्ही गुडनेस एंड बॅडनेस दोन्ही नमुन्याचे मनशाले अंतू चलता आसतना खंयचे अंतू तांत इम्पॉर्टन्स दिवका मागीर देवाल भक्ती आसा तशी आसतना ते स्तोपबल ते वचून तो पडत म्हणटाना ते चांग करतले जनांक वैरी तांकां कसले जायना तांची गॉड्स विल आसल्यार तशी जाता जाल्यार ताजे नंतर मागीर इविल करतले तांगेले आंगार पूण ते तांकां कसले कश्ट येवचे साध्य आसा तशी फ्री विल तशीच आमकांची आमी आमगेल मायंड तू एक नमून कशवा कशी आसतना एक स्ट्रगल गुड एंड बॅड तांत आमी फ्री विल
तांत आमी चूज करूयेत पळय गुडय करूयेत इवला करूयेत मनीस कशी जाता म्हण सांगू साधना तेन्ना ते एका चांग करतलो देवाक जनाक देव तसल प्रेरेपणय दिता चांग म्हण आशिल्ले जनाक तांणी सद केन्नाय चांग वाटेर वतल जनाक देवाल केन्नाय आशीर्वाद आसता तशें जेतून तांकां कसले कश्ट आयल्यार ते कश्ट सुलभ ते मेळटा जावन वता तेंची तांकां तसर इवल करतल जनाक तांणी कितले हें केल्यार तांकां ते कश्ट तांणी जाल तितले सेफ वचूं पळयल्यार तांकां ते कश्ट येताची देव तांकां ताची पनिशमेंट दिताची. ओके ओके सो आमी हें डिस्कशन कॅरी फॉरवर्ड करूया आतां की आतां आमी त्या सेशन स्टार्ट जाताना आमी ते एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल म्हळ्यार चांग जेन्ना ओटू एक वायट कसले जाता आनी देव आसता ताजे खातीर रिस्पॉन्सिबल देवाल निमित्त कशें की वायट जालां हांवें सकाळत आमी पळयता की खंयच्या एक आमच्या जिवनान जाता एक 3 फॅक्टर आसता म्हूण देवाल इच्छा आमगेली इच्छा फ्री वील म्हळ्यार आमगेल केन्ना आमगेली एक इच्छा आसता आनी एक ई वील म्हूण आसता म्हळ्यार कशें की वायट जावचें ते ई वील म्हळ्यार कशें एक एब्स्ट्रॅक्ट कॉन्सेप्ट न्ही की कशें की एक म्हणटात पळय ती एक दुष्ट शक्ती खंय की निप्पोन बशिल्ली खंय की एक शक्ती वातावरणांत आसा आनी ते सडनली कोणाक कॅप्चर करता न्हय ई वील म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आनी केन्ना कशें की एक आमकां केन्ना फ्री वील आसता आमकां चूज करचें आमगेलें केन्ना एक चॉयस आसता आमी जिवनांत कशें करूं जाल्यार आमी केन्ना रिपिटेडली मिसयूज करतात पळय फ्री विलाक आतां आमकां गोत आसा खंयचो एक अभ्यास वायट म्हूण लेखयात पिवचे अभ्यास वायट म्हूण लेखयात जाल्यार आमकां गोत आसून आमी पिता ती कसोंचे एक वायट अभ्यास आसता करता वता ती गोत आसून करता वता ती मात तें मुखारसून तें अशी जाता की त्या मनशाल प्रवृत्ती तशी जाता म्हूण सांगता सो इविल इज नथींग बट रिपीटेड मिसयूज ऑफ फ्री वील आमगे फ्री वील केन्ना रिपीटेडली मिसयूज करता वता ती ते चॉयस कशें आमी तावळ सांगिल्लें पळय ते सेविंग्स थोडे थोडे कोण वाडून वता आनी ह्या फोटोंत आमी अशी दाखयलेलें आसा तुमी अशी पळोवन न्हय अशें पुरो की एक पंता पळय एक सान स्नोच कुडको म्हळ्यार बर्फा कुडको पर्वता वयर तकून तोकू पडटा स्नो बॉल मात तो तोकू पडता ताका आनीक बर्फ माती पुरा चिटकता आनी ते पडता तो सान आशिल्लो बॉल व्हड जाता वता आनी ते पर्वता तोग येत ते पर्वता वयर तकून सूर जाता ना तो एक सानू बर्फा कुडको आशिल्लो जाल्यार तो रोल जावन गुंडून तो पर्वता तकून स्लायड जावन तोग पडता वता पळय तेन्ना ताका चिक्कोल विंगड बर्फ पुरा चिटकून ते व्हड जाता म्हळ्यार एक पर्वतांत आमी सांगतात पळय लँड स्लायड जाल्लें और कसं की व्हड फातोर आयलो ते निजोन पर्वता वयर तकून सूर जाता कशें की सान आशिल्लें तें जाल्यार त्या मुखार सून तें व्हड जाता व्हड जाल्लें तशींची आमी कशें एक वायट लायफांत आमी कशें की एक वायट वस्तू सिलेक्ट करता ती म्हळ्यार कसं आमी गोत्त आसा ते चुकून पडटा ती जाल्यार आमी ते स्टॉप करना तो वायट अभ्यास ते कंटिन्यू करता वता ती आमी गोत्त आसा ते सम न्ही म्हणून तेन्ना सान फातोर आशिल्लो तो पडटा आनी इतलो व्हड जाता की ते लँड स्लायड आनी जाता पळय एक पंता तेन्ना सगळे रोड इकडके जाता आनी सगळे ट्रक ते पडटा पर्वता भितर तितले तो व्हड आसता तो लँड स्लायड जाल्यार फातोर निजावन तो वयर दोकून येता निजावन एक सान फातोर आसता जाल्यार तो रोल कोण तो येता ना ते इतलो व्हड जाता तो तशींची कसले एक प्रकाराचें एडिक्शन आसता वायट अभ्यास आसता आनी आमगेल्यान पुरा जनालान तें एक टेंडन्सी आसची ते हिरण्यकशिपू सांड रुपार आमगे हृदया भितर आसची जाल्यार त्या हिरण्यकशिपू प्रवृत्तीक आमी आनीक मुखारसून वता गेल्यार तो कशें एक सांड फातोर आशिल्लो पर्वता तो पडताची ते चिटकून तो व्हड जाता तशींच आमगेल भितर आशिल्ली हिरण्यकशिपू हगूर व्हड जावचें साध्य आसा ताका राबयनातल्यार तपास ते आमी पॉयंट आउट कनेक्ट करूया की अशी कशे नमुने बुद्धी आशिल्ली हिरण्यकशिपूक की तो तागे पुत्ताक मारूं तयार जाल्लो आतां आमी विंगड एक एग्जाम्पल घेवया कंटेम्पररी एग्जाम्पल म्हळ्यार आयच्या समाजांत अशी कशें जावचें साध्य आसा आतां मस्त जाण एटलिस्ट शहरांत आनी मस्त सांचेरडूआंक युक्तांत तरुण जनांत ते ड्रग्स घेवचे न्ही अभ्यास आसा म्हळ्यार ते ड्रग्साचे न्ही व्हड प्रॉब्लेम ते सगळे वर्ल्ड ओवर इंडियांत मस्त सिटीजांत ते प्रॉब्लेम आसा आतां ड्रग्स घेतले सूर जाता ना बारीक सान विशयार सूर जावचें
कोण की एक फ्रेंड सांगता पळय थोडे घेवन पळय कसं की जातलें म्हणून आनी तो घेता मागीर तागेले आन अम्मा निमगिता दिसता म्हळ्यार ते ड्रग घेवपाक थोडे दुड्ड जावका वय न्हय तागेले आन अम्मा निमगिता जाल्यार ताका पयर दिलेले तुगेले दुड्ड खंय गेले म्हणून तो फट्टी मारता की नाही हांव ते स्कुला बूक हाडलेले म्हणून तो आन अम्मा सांगना की ताणें ते स्कुला बुकार खातीर दिलेले दुड्ड ताणें ड्रग्स घेतले म्हणून तो फात्तोरू पर्वता वयर देखून आतां रोल जावचे सूर जालो मुखारसून वता मागीर ते ड्रग घेवचे हगूर हगूर ताका अभ्यास जाता मागीर आनीके तो सुरे फट्टी मारून अण्णामान दिल्लेलो दुड्ड मात घेवन तो ड्रग्स घेत आशिल्लो मुखारसून कसन जाता तो अण्णामाले पॉकेटा देखून दुड्ड चोरी करून ड्रग्स घेवचे सुरू करता आनीक एक स्टेप मुखार वता मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळान अशी जावचे पुरो की अण्णामा कळटा की हाणें खंय की देखून दुड्ड चोरी केल्या पॉकेटा हांव जेवा फट्टी मारता असो मागीर ते ड्रग्साचे ताका इतले अभ्यास जावन वता की ताका मात सम कसन रॉंग कसन सम कसन आनी वायट कसन म्हूण ताका मना वचना इतले ते जाता ड्रग एडिक्शनान तूं की तांणी तांगे परिवारा सदस्यांक मारून सोडटा ती दुडवा खातीर कसले तांकां ते सहन करचें जायना की कोणी म्हाका दुड्ड दिना ती आनी म्हाका ते ड्रगा अभ्यास ताका ते व्यसनच पळय ते जावका म्हूण अशी जाता आतां आमी पळयत की तोच इच्चारलो ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें आनमान सांगिल्लो आयकत आशिल्लो आनी सूर कशें जालेलें ताणें एक सान पट्टी मारलेली खाली आम्माक की नाही नाही ते हांव दिल्लेलें दुड्ड हांव ते स्कूल बुका खातीर दिल्लेलें दुड्ड ते बुकां हाडल्या म्हूण सुरे पळय ताका पट्टी मारलेली सूर जालेलें खंय सान फात्तोर पर्वता देखून पडटाना मुखारसून चोरी करचें सूर केलें मुखारसून आनीक एक कसन की कश्ट येयलें मुखारसून अशें तें जाल्लें की तो घडकडचे जनाक मारूं वय तयार जाता दुडवा खातीर सो तो तागेल्या तरशील भितर सान आशिल्लो तो हिरण्यकशिपू व्हड जाता गेल्लो म्हूण सांगीत सो हें एक पॉयंट मना वर्स आसा हें एक इम्पॉर्टंट पॉयंट की भितर आसा म्हूण आनी पुरा जनालें विंगड विंगड नमुन्याचे हिरण्यकशिपू आमगेल्या मना भितर आसच्या पुरो पुरा जनाल विंगड विंगड टायपाचे व्यसन आसता कसं आसता म्हूण सो एडिक्शन म्हळ्यार फिजिकल न्हय की ड्रग्स घेतले म्हळ्यार कसं की आसता म्हूण एडिक्शन दोळ्यान कान्नान खंयच्या विशयार आमकां एडिक्शन जावचें साध्य आसा आनी त्या मना भितर कसं की एक परिणाम जाता एडिक्शना निमित्त ते आनीके जावका म्हूण दिसता आनीके जावका म्हूण दिसता आनी ते आनीके जावका म्हूण दिसता तातूंत मुखारसून वताना आमी कसं चुकून पडटात वय ते आमकां मना वचना म्हूण आनी हिरण्यकशिपू कशें एडिक्शन आशिल्लें ताका शक्ती पावराचें एडिक्शन आशिल्लें तागेले मनांत केन्ना आसता आशिल्लें की हांव आसा बाकी पुरा जन रॉंग म्हूण ताणें तागेल्या भावाक सांगचें आसा पुरा व्हड विशय तो तागेल्या भावाक सांगता हिरण्यकशाक पुरा हांव आसा म्हूण तागेल्या मनांत आनी तागेलो अहंकार इतलो व्हड आशिल्लो की विंगड जेन्ना पुरा चुकून पडटा ती हांव आसा म्हूण तें आशिल्लें आनी ताका ती शक्ती कशी जावका जाल्यार जावका एक अशींच एक जोक आसा एक मनशाक भारी कोपिश्ट आशिल्लो के मनुश्य ताका 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 म्हणटात पळय ते एंगर मॅनेजमेंटा खातीर सायकोथेरपिस्ट जाल्यार पेटयतात की हागेलो भारी कोपिश्ट आसो म्हूण ताकाची सायकोथेरपिस्ट निमगीत खंय तूं कोप येतवे ताका तो कोपिश्ट आशिल्लो मनीस सांगता खंय न्हिजोन पळय म्हाका कांय कोप येना विंगड जन आसत पळय ते तांणी म्हाका कोप येवच तशी करता ती हांव कसं करता जाल्यार म्हाका न्हिजोन कांय कोप ना विंगड जनान पुरो मागीर मुखार येवन कोप येवच तशें केल्यार म्हाका कोप येवच सहज न्हय म्हूण सांगता ती म्हळ्यार केन्नाची हांव आसा आनी प्रॉब्लेम पुरो विंगड जनाल निमित्ताची म्हूण ती एक प्रवृत्ती पळय ती हिरण्यकशिपुली प्रवृत्ती म्हूण सांगितलं म्हळ्यार आमी खंयच्याय एक सिच्युएशनान तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स करून सोडटा ती हें रॉंग जाल्यार तागेले निमित्त हें जावन जाल्यार कोप आयला हागेले निमित्त हें म्हगेल्या जिवनान समना तिगेले निमित्त म्हळ्यार आमकां खंयच्या विशयान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची नाका भायचे हें जावचें म्हूण आनी अशींच मुसकड हिरण्यकशिपू टेंडन्सी परिवारांतूय जाता म्हूण सांगिल्लें आसा सुरे उलयताना शिकेक भिश्टून उलोवचें तशें सूर जावचें पुरो म्हळ्यार मस्त सकड स्पेशलीची आनी तूं बायल मनशाक मस्त सफर करता पडटा एक पंता कोणाल्या एक पंता अब्यूज म्हणटात पळय स्पेशली कोण पिवचे आनी अभ्यास आसता तांगेली मस्त सकड अशी काणी आसता ती सुरे सूर जाताना खाली एक भिश्टोचें मागीर एक इन्सल्ट करचें सूर करता ती मागीर ती परिस्थिती अशी येता की
मारू सूर करचें तशी म्हणजे तो हिरण्यकशिपू आशिल्लें सुरे उलयतना एक वायट उतर उलोवचें सूर केलें मागीर ते वायट उतर उरलो न्हू ताका कळ्ळें की कोणी कसं करना ती म्हणून मागीर इन्सल्ट करचें सूर केलें मागीर मारूक वय सूर करता ती म्हळ्यार ते पुरा जनाल आशिल्लें हिरण्यकशिपू मुखार वता ते कोप येवचे पळय ते हिरण्यकशिपूले प्रवृत्ती आमगेले भितर आसा म्हूण सांगता आनी आमकां दिसचें पुरो की ना ना कसं म्हणटात पळय आणि ऍक्च्युली एक वर्स थिंग म्हणटात पळय कसं जावचें साध्य आसा कोणी कसं एक रॉंग वस्तू केल्लें आनी ताका ताचे परिणाम मेळ्ळे न्ही पळय तेन्ना तागेलें ते कश्टा विशयी म्हूण सांगितलें आतां पक्कने कोणी गॅम्बलिंग करूं वता कॅसिनोन तूं आतां तुमी लेखचे पुरो ती की ते विन्न जाल्यार गॅम्बलिंग कोण ताणें विन्न जाल्यार निजावन तागेले खातीर वायट कसले की ताका अभ्यास जावचें साध्य आसा सुरे पण ता गॅम्बलिंग करतना तागेले दुड्ड गेल्यार तो मुखारसून खेळच ना तूं कॅसिनो वचून जाल्यार ताणें विन्न जाल्यार पळय तो आनीक दुड्ड घालता आनीक दुड्ड घालता आनीक ताका दिसता की आनीक हांव मुखार कमोव येता म्हूण आनी तो दुड्ड घालता घालता परिस्थिती म्हळ्यार त्या घोड्या रेसान ताणी कितलेकी जनाल जीवन नश्ट जालां तांतू घोड्या रेस गॅम्बलिंग कॅसिनोज म्हणून कसले की सुरे पण ताका की तांकां थोडे विन्न जाल्या म्हण दिसता मागीर ताजे निमित्तान आनीक दुड्ड घालतात आनीक दुड्ड घालता ती इतले की तागेले घर विकून सोडतात तसले घोड्या रेस हें त्या पुरो म्हणून सो वर्स्ट थिंग इज की आमी कसलें रॉंग केल्लें आनी ताजे आमकां परिणाम मेळना पळय तेन्ना ताजे आनीक कश्ट जाता म्हणून तशें आमी पळयलें पळय ताणें फट्टी मारतना तागेले आवज बापूय कळलेलें की ताणें ड्रग्स घेतला थंय राबयलें जाल्यार मुखारसून वचचें नाशिल्लें ताका आवज बापूसून धरलें जाल्यार त्यांची म्हळ्यार सेम फिलॉसॉफी त्या वेळार आमी डिस्कस केलेलें एक सान फातोर आशिल्लो बर्फाचो तो पर्वता दोकून तो येता येता व्हड जावन इतलो व्हड जाता की ताका कंट्रोल करूं जायना आनी हिरण्यकशिपूलें इतले ताका एक नमुने तें मोह आशिल्लें इतले एक नमुने अहंकार आशिल्ले तागेले शक्ती खातीर की कोणी पुणी तागे शक्तीक अहंकाराक चॅलेंज केल्यार तागेले ते इतले 100% लेवलार गेलेले तागेले ती अहंकारू की तो मारू तयार जाता आशिल्लो आनी इतली त्या परिस्थिती अशी आयली तागेले चार्डान वय कशें की तागेले मन आशिल्लें करनातल्यार तो तागेले त्या प्रवृत्ती इतले 100 जावन वायट जावन गेलेली की तो तागेले चार्डाक मारू तयार जाल्लो म्हूण पळयत प्रल्हादालें एक पंथा आतां आमी शास्त्रांत पळयलें आमकां एक्स्ट्रीम दिसता रामायणांत पळयल्यार रामाल चरित्र आसा रावणाल चरित्र आसा महाभारत पळयल्यार कौरवाल चरित्र पांडवाल चरित्र म्हळ्यार राम म्हळ्यार इतलो आदर्श आसा आनी रावण म्हळ्यार असुर जावन आशिल्लो ताका पुरा नाकनातेली बुद्धी आसा पांडव म्हळ्यार आदर्श आसा ती आनी कौरव म्हळ्यार सो हे शास्त्रांत आमकां ते चरित्र दाखयतात पण ते एक्स्ट्रीम आसता ती भारी चांगू आनी भारी वायट मात निज जावन जिवनांत तूं थोडे मिक्स्ड आसता आमगेले भितर थोडे रामाल प्रवृत्ती आसा रावणाल प्रवृत्ती आसा आमी थोडे कौरवा म्हणके वय आसा ती पांडवा म्हणके वय आसा आनी प्रल्हादाल तो भक्ती आशिल्लो विश्वास आशिल्लो ते आमगेले कारण आमकां साध्य आसवय ना मात पॉयंट अशी की कसचे वस्तू सूर जाताना ते सान विशयान सूर जावचे आनी ताका मुखारसून ओड करता वचेत हिरण्यकशिपूले ते सान विशयान सूर जालेलें जाल्यार तो मुखारसून वचून तागेले पुत्तावय मारूंक तयार जाता आनी ते एक पंथा येता ते कोप येवचे कसो जाता ताका ताणें एक पंथा तागेले प्रल्हादा निमगोचे आसके की तूं स्कुलाक चमकला न्हय कसन शिकलो म्हणून मात प्रल्हाद नारद मुनी स्कुलान तूं गर्भ आसतना पुरा भक्ती विशय शिकला तागेले बापसून निमगेल सिद्धा प्रल्हाद सांगता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम म्हणून आनी तो सांगता के हिरण्यकशिपूक तागेला अन्नाक की हे 9 वस्तू कोण करतात पळय श्रवणम कीर्तनम विष्णु आनी कोण कृष्णाल खातीर विष्णू खातीर हे 9 मेथड श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण हे कोण करतात पळय तो पुरा पशी शिक्षित व्यक्ती आनी ताका पुरा हे संवसाराक कसं ज्ञान जावं ते तागेले आसता पूण तो अशी आन्सर दिता म्हूण सांगिल्लें तेन्ना हिरण्यकशिपूक हें सहन करूं जायना आनी ताका कितलेकी पण विंगड रितेरी मारू ट्राय करता तो हाचेरी ताचेरी म्हणून आनी तुमी लेखच्या पुरो ती की प्रल्हादान अशी कसले एक उत्तर दिवंक आशिल्लें तागेल्या अन्नाक
एक पण हिरण्यकशिपू दिसत काय इतलं पुरा पण मारू ट्राय केल्यार ह्या काही जायना म्हणून तुगेल्या खंय दुखून आयली शक्ती म्हणून प्रल्हादा निमगीत काय हिरण्यकशिपू तेन प्रल्हाद सांगत काय तुगेल शक्ती मेगेल शक्ती आणि तुक कोण शक्ती दिल्या पळय तागेल शक्ती वय कृष्णाल देवाल दुखूनय येवचे म्हणून तेन्ना आमकां अशें दिसता पुरो की प्रल्हाद असल पुरा उत्तर कशाला उलोवका अन्नाले कोत्तच नवा पण जाव का म्हूण तो अन्ना कोप येवच तशी करता आसवा ना प्रल्हाद मन सरळ आशिल्लो तो शांत चड आशिल्लो भारी सरळ सौम्य चरित्र आशिल्लें तागेलें ताका अन्ना कोप येवच तशी खातीर न्हय ताका संकी एक विश्वास दृढ विश्वास देवाल वयरी आनी तो तागेलो अन्ना सहज रितीर सांगता आस की तुगेल शक्ती मेगेल शक्ती तुका कोण दिलेली शक्ती म्हळ्यार ब्रह्मदेव तागेल शक्ती बी ते देवाला दिवची म्हूण ताका तातूंत कांय संशय ना आनी ताका तो सांगता आस म्हूण हिरण्यकशिपूल मनांत कसं न्हय की कशी टेनिसांत आनी आसता पळय नंबर 1 नंबर 5 रँकिंग्स आसतात पळय हांव नंबर 1 डिफीट केल्यार मागीर हांव नंबर 1 जातलो म्हणून म्हळ्यार तागेल लेखार ताणें विंगड देवी देवताक पुरा जेन्ना डिफीट केला आतां विष्णूक डिफीट केल्यार हांव आतां नंबर 1 जाता म्हणून जाल्यार आमकां मन आवडटा की गॉड इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल की मस्त सकड देवी देवता आसा तांतू विष्णू कृष्ण तांगेले तूं नंबर 1 न्हय he is not the best of all he is the basis of all म्हळ्यार पुरा देवी देवता कोण कोण आसा ती जगत्यान कसं आसा ते पुरा देवाल निमित्त आनी हे प्रल्हाद तें सांगता आशिल्लो आनी प्रल्हादाक तागेल्या अन्नाल खातीर भारी प्रीत आशिल्ली आनी तो सांगता आशिल्लो अन्ना तशी मन आवर नाका ती कशें की तुगेले शक्तीन तूं नंबर 1 जातलो पुरा शक्ती आसा पळय देवान आमकां दिवचें म्हणून आनी देव देवाले सोर्सान म्हणून आनी खंयचें पुरा देवी देवता तुका म्हाका ते पुरा देवाली शक्ती म्हणून हें एक प्रल्हाद मनांत धैर्य आशिल्लें गॉड इज नॉट द बेस्ट बट द बेसीस ऑफ ऑल म्हणून आनी इतली तें प्रल्हादाल शक्ती आसा की ताणें पळयलें की हिरण्यकशिपूला कसं शक्ती आसा पळय ते इंडिपेंडंट शक्ती न्हय ते हांवें देवान दिलेली आनी देवान जावं जाल्यार प्रल्हादाक कोत्त आसा की देवान ताका रक्षण करता जाल्यार हिरण्यकशिपून कितलेंय सकट तागेलें ताका सर्पा मध्ये घाल्लो गुड्ड्यार दखून उडयलो हस्तेन माड्डोवचे प्रयत्न केले ताका कोत्त आशिल्ली हें पुरो देवाली शक्ती म्हणून देवान रक्षण करता देव रक्षण करतलो म्हणून तितलो विश्वास आशिल्लो ताका आनी देव रक्षण करता ताका कांय जायना इतलें तें आसा की अर्जुनान कृष्णाक भागवतमान सुर्यांत तें हें सांगचें आसा हें श्लोक अर्जुनान की अस्त्राणी अमोघ महिमानी निरुपिताणी म्हळ्यार अशें सांगचें आसा की कृष्णाक अर्जुनान सांगचें आसा की भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रव सुशर्म जयद्रथु आनी इतले हळू पुरा जनान कसं हळू शस्त्र मेगेल वयर मारला तांणी जाल्यार हे कृष्णा तुगेल दयेन म्हाका मेगेल एक केस वय पळणी तांगेल शस्त्रान म्हूण अर्जुनान कृष्णा सांगचें आसा आनी मुखार अर्जुन कसं सांगता की तू कशी नो पस प्रश्नू हरिदास म्हणून सांगता म्हळ्यार हो सांगता अर्जुन कृष्णाक की तू नरसिंहदेव जावन प्रल्हादाल कशी रक्षण केलेलें आस पळय तशींची तू म्हाका पुरा हांगेल ह्या कुरुक्षेत्रा युद्धांत तू म्हाका रक्षण केलेलें आसा म्हणून आतां आमी हे दोन व्हड भक्तालें चरित्र पळयत प्रल्हादान कांय शस्त्र उखळ्ळी तो खाली देवाल उडगास मात करता आशिल्लो तुमी पुरा प्रल्हादालें पुरा काणीन तूं आनी तें पेंटिंगांनी पळोवन अशें पुरो ताका मारूं वताना ताणें खाली स्मरण करचें देवालाशी न्हू तो बैसून आनी अर्जुन पळयल्यार तो गांडीव धरून तो युद्धा भाग घेता आसा तो भायली दृश्टीन पळयल्यार अर्जुन युद्धा भाग घेता आसा आनी प्रल्हाद शांत रुपार बैसून कांय युद्धांनी भाग घेना मारूं वचना तो खाली देवाल स्मरण करता आसा एका कडेन बैसून जाल्यार दोन्ही एग्जाम्पलान तूं भायल्यान तांणी विंगड दिसच्या पुरो एकलो युद्ध करता आनी एकलो न्हुतो बसला जाल्यार दोग जनाल मनान तूं 100% क्लियर आसा अर्जुन जावं प्रल्हाद जावं की कसन आमगेल्या शक्ती आसा त्या देवाल दयेनाची आनी देवू आमकां रक्षण करतलो म्हणून सो प्रल्हादालें कन्विक्शन म्हणटात पळय की
हिरण्यकशिपूल शक्ती असो, मेगेल शक्ती असो, कोणाले शक्ती असो, ते देवाल दोखूनच म्हणून, आणि त्यांची ताण हिरण्यकशिपूक सांगितलं. सो एक एक पंत आमगेल जीवनांत आमकां टेक अवे म्हळ्यार ह्या सेशनांत आमी एक मनावर येता, एक एक पंत आमगेल जीवनांत कसं आमकां साध्य असते करू वच पडे, आमकां देवान दिलेली शक्ती. तेन्ना आमी अर्जुना मणकेची शस्त्र उपकरणू लढाई करता. मात एक एक पंत परिस्थिती अशी आसच्या पुरो की आमगेल तें कंट्रोलांत ना. तेन्ना आमी प्रल्हादा मणके देवाल स्मरण करून देवाल रक्षण मागून घेवका. मात ह्या एक इम्पॉर्टंट आसा, आमी अर्जुनाल अप्रोच यूज करो लायफांतू और प्रल्हादाल अप्रोच यूज करो. मेन इम्पॉर्टंट ह्या म्हळ्यार की आमकां मनांत सुखाची की कसने असल्यार ह्या जिवनांत आमगेल शक्ती न्ही, ही देवाली शक्ती म्हूण. आमकां एक एक पंत दिसच्या पुरो की एक एक पंत आमकां कसने आमगे एक टॅलंट असल्यार आमकां दिसच्या पुरो पण आमगेले इतली टॅलंट आसा जना कळना म्हूण. ना, आमगेल मनांत अशी आसुका खंयच्याय सिच्युएशन आमगेले कसने टॅलंट असो, कसने असो, ती शक्ती, ते टॅलंट कसने आमगेले आमचो चांग गुण असो, ते देवाल दयेनाची म्हूण ते आमगेले एक दृढ विश्वास आसुका. आनी देवालें केन्ने देव पार्शल ना. य यथा माम प्रपद्यन्ते, आमगेल कसन भावन आसा देव ताजी रेसिप्रोकेट करता म्हूण सांगिल्लें आसा. एकल्यान निमगेलें की देव कशी इक्वल आसा पुरा जनाल खातीर, समान कशी. प्रल्हाद हिरण्यकशिपू मारलें, प्रल्हादाक रक्षण केलें, मागीर देव कशी इक्वल आसा म्हूण. तेन्ना एक आचार्यान सांगिल्लें आसा देव इक्वल म्हळ्यार देवान दोग जाणां जांगेर बसोवन घेतला के. हिरण्यकशिपूकय जांगेर बसयलें, प्रल्हादाकय जांगेर बसयलें. जाल्यार हिरण्यकशिपू जांगेर बैसून तागेलें पोट पिसळून काडलें आनी प्रल्हादाक प्रितीन आलिंगन केलें म्हूण सांगिल्लें आसा. आमगेले ते इस्कॉनाचें एक भक्ती वेदांत हॉस्पिटल आसा, ते ऑपरेशन थिएटरांतू ते नरसिंह देवाल फोटो आशिल्ले. ते एकल्यान पेशंटाक कोणाक गोत नाशिल्लें, ताणें निमगेलें की हें कोणाल फोटो हो म्हूण. ताका ते तो डॉक्टर कोण आसा पळय तो भक्तूक ताणें सांगलें की हें फर्स्ट ओरिजिनल ऑपरेशन सर्जरी जाल्लेलें म्हूण. सो आतां आमी पळोवं येता की आमगेल कसन एक भावन आसा, देव ताजें ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ताजें देव रेसिप्रोकेशन दिता, आमकां आशिर्वाद दिता म्हूण. आमकां प्रल्हादा म्हणके आमगेल जिवनांत कश्ट अशें आसना. प्रल्हाद एक 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 भागवतमान पळयलेलें आसा, कसन कसन कश्ट आसता प्रल्हादालें. ताका पळयल्यार आमगेल जिवनांत अशें कश्ट कांय न्ही. प्रल्हाद आशिल्लें पळयल्यार गुड्ड्यार दोखून उडयलां, हस्तेन माडोवचें ट्राय केलां, तसो पुरा कश्ट आमकां ना. जाल्यार पुरा जनाल परिस्थिती विंगड विंगड आसता. पुरा जनाले जीवनांत कसन म्हणजे कसन कश्ट येता आसता. जाल्यार आमी देवाल वयर दृढ विश्वास दवरून देवाल वयर कसन की एक मन दिवन मुखारसून वेल्यार हगूर हगूर इम्प्रूव जावं येता. आनी आमी तावळ सांगिल्लें पळय, आमगेल भितर एक हिरण्यकशिपू आसा म्हूण, आनी आमी तें करता गेल्यार तो आमगेल भितर आशिल्लो हिरण्यकशिपू व्हड जाता वता. एक सान ड्रग आशिल्लो, ड्रग घेवचे सुरू जाता तो मारू तयार जातालो. मात त्यांची वस्तू चांग कार्या खातीर एप्लाय जाता. आतां आमी सान वस्तू आमी केन्ना चूज केल्यार देवाल नामस्मरण करचें, सत्संगा वचचें, भगवद्गीता वाचूचें, वैष्णवाल संघा येवचें, आमी केन्ना आमगेल टायमा उपयोग असल पुरा वस्तू करता ती सान डिसिजनांत आमी मायक्रो चॉयसीस म्हणटात पळय, आमी देवाले उपासना म्हणटात पळय, देवाल लागीं उपासना म्हळ्यार देवाल लागीं वचचें. केन्ना आमी देवाल उपासना करून देवाल लागीं वचचें सान विशयान प्रयत्न करता ती, तेन्ना आमगेल भितर आशिल्लो प्रल्हाद व्हड जाता वता, कशी हिरण्यकशिपू बदला म्हूण. सो आमी सांगेत की खंयचे आमगेल जिवनांत परिस्थिती असो आमी केन्ना आमी ट्राय करतलीं ती की आमगे कसं साध्य आसता करता ती, तेन्ना कितलेंय आमी पावरलेस असल्यार देव आमकां थोडेपणी कसं करची शक्ती दिता. कितले परिस्थिती वायट असल्या ताका आमी आनीक वायट करूं येता. आतां एकल्याल पाय मोडला म्हणलें की ती आनी तागेली परिस्थिती इतली वायट आसता, चमकुजा जायना, तो न्हीद जाला. आतां हाजी कितें वायट परिस्थिती जाता करूं येता. ताका जावं कळल्यार ताणें कसं नाही घेवन बड्डी घेवन तागेले विंगड पांय आवय मारूं येता आनी दोनी पांय कुडपी करूं येता. म्हळ्यार आमगेल हांतू कसं सिच्युएशना वर्स करचें शक्ती आसा आनी त्या सिच्युएशना इम्प्रूव कशी करचें त्या शक्ती आमगेल भितर आसा. आमी कांय पावरलेस न्हय ती. देवान आमकां पुरा जना थोडी थोडी कसं की एक शक्ती दिल्या, कसं की एक मुखारसून वचचे खातीर. ती शक्ती आमी केन्ना शांत कार्या खातीर यूज करता ती. ಸ್ವಲ್ಪ जनाले चड उण्या शक्ती आसच्या पुरो जाल्यार आशिल्ली शक्ती ती आमी केन्ना देवाल नामस्मरण, देवाल विशय चिंतन करचें तूं, स्मरण करचें तूं, देवाल विशय उलोवचें तूं, आमगेल मन लायता ती, तेन्ना आमगेल भितर आशिल्लो प्रल्हाद व्हड जाता वता म्हूण सांगता.
कितल्या व्हड आमगेल लायफान परिस्थिती आसच्या पुरो वॉट फेसीस अस जाल्यार देवाल ग्रेस म्हळ्यार देवाल दया कितचे प्रॉब्लेमा की ना व्हड आसा म्हूण सांगेत. सो आतां आमी प्रार्थना करुया देवाले नरसिंहाले आनी प्रल्हादाले हांव सेशन हांगा एंड करता 8 गंटे जाले की खंयचे एक सान रुपार देवा आमकां प्रल्हादा म्हणजे प्रल्हादाल भक्ती ती भारी व्हड आमी त्या भागवतमान तूं देवान ताजे खातीर तें पुरा वेदव्यासान बरोवन दवरलेलें आसता. पळोवन आमी प्रेरणा पावच्या खातीर आमी खंय दूर दूर ते आमी ताचे लागीं वचचे सादिना जाल्यार प्रल्हादान कोस तर आमकां सादिना जाल्यार आमगेल परिस्थितींत आमगेल लायफान आमगेल सिच्युएशनान आमी कसलेपणी एक थोडे वस्तू कोर न्हू देवाल उपासना कोर न्हू चिके मुखारसून हगूर हगूर वचचें ते प्रल्हादाले आनी नरसिंह देवाले मागून घेवया. हांव सेशन हांगा एंड करता. खंय चुकून पडला जाल्यार तुमी क्षमापण करता. तुमगेले कसले कॉमेंट कसले आसल्यार तुमी सांगेता. हांव एक क्विकली रिकॅप करता 1 मिनिट भितर. सो आमी सुरेश सेशन स्टार्ट केल्लें की आमगेल भितर हिरण्यकशिपू आनी प्रल्हाद दोन्ही आसता ती म्हणून. मागीर आमी पळयलें की भगवत गीतान देवान सांगचें आसा 2 नमुने जन आसा ती असुर आनी दैवी हे 2 नमुने जन आसा ती म्हण भगवत गीतान देवान सांगचें आसा. मागीर आमी पळयलें की जनरली जन चांग काम केल्यार चांग एक्सपेक्ट करता ती जाल्यार प्रल्हाद ओट तशी जायनी ताणी इतली चांग कोर न्हू तागेलें ओट वायट जाता आशिल्लें तें कशें लेका म्हूण आमी तें क्वेश्चन आन्सर करचें ट्राय केल्लें. आनी प्रल्हाद एकलो आशिल्लो तागेले परिवारान देवी देवता कोणीय तागेले ओट्टू नात आशिल्लीं ती पण पुरा जना हिरण्यकशिपूल भंय आशिल्लें जाल्यार तागेलें तें धैर्य विश्वास चुक्कनी तो अशें की करता गेल तागेलें तो एकलो आशिल्लो म्हळ्यार तागेले परिस्थिती आमकां कल्पना करचें जायना की ते हिरण्यकशिपूल शक्ती येता तो कशें आशिल्लो म्हूण 5 वर्सां बालक. मुखार आमी पळयलें की हिरण्यकशिपू पुरा जन भित्ता आशिल्लीं ती जाल्यार प्रल्हाद 5 वर्सां म्हळ्यार आमी हें एक पॉयंट डिस्कस केलें की भक्ती बायल मनीस की दादलो मनीस की खंयचे वर्गाच की खंयचे प्राय हाजेर खंयचेय डिपेंड करना. प्रल्हाद 5 वर्सां आसूनय ताणें इतलें व्हड भक्तीचें प्रदर्शन केल्लें आमी पळोवं येता म्हूण आमी पळयलें आसा. मुखार आमी डिस्कस केलें की फियरलेसनेस एंड फूल हार्टेडनेस अशी न्ही की प्रल्हाद ताका बुद्धी भर न्ही ताजे खातीर तो कशें की एक अन्ना ओटू लढाई मारू चमकलो ना ताका पुरा कोत्त आशिल्लो ताका देवाल वयर विश्वास आशिल्लो आनी आमकां खंयचे विशय आमकां लायक जाता ताजे विशय आमी करूंक पडयता ती म्हूण आमी हें एक सान डायग्राम पळोवन डिस्कस केलेलें अशींची म्हळ्यार खंयचो एक वायट विशय असो चांग विशय असो सान रुपार सूर जाता कशी गुड्ड्यार देखून एक फातोर पडटाना लँडस्लायड जाताना सोर एक सान फातोर अशें पुरो मात तो घुवन घुवन त्या पर्वता तो पडटाना ताका विंगड चिक्कोल बरफ चिटकून चिटकून तो घेतना तो व्हड जाता. तशींची आमगेल भितर आशिल्ली टेंडन्सी अशें पुरो प्रल्हादाल टेंडन्सी अशें पुरो हिरण्यकशिपूल टेंडन्सी अशें पुरो आमी मुखारसून करता करता गेल्यार ते व्हड जाता वता म्हणून आमी त्या ड्रगा एग्जाम्पल घेतलें एक सान विशयार सूर करचें पुरो एक ड्रग एडिक्ट जाल्यार मुखारसून तागेली बुद्धी इतली वाड जाता की तो तागेले परिवाराकूय मारूं तयार जाता. तशींच हिरण्यकशिपू तागेले शक्तीचें ताका इतलें एडिक्शन आशिल्लें अहंकाराचें एडिक्शन इतलें आशिल्लें की एक तो तागेले 4 डावय मारूं तयार जाल्लो तागेले शक्तीचें प्रदर्शन दाखोवचे खातीर. सो तें आमी पळयलें आनी आमी पळयलें की हिरण्यकशिपू एक एग्जाम्पल जाल्यार पुरा जनाल आमगेले विंगड विंगड नमुने एडिक्शन आसचें पुरो आमगेले पुरा जनाल भितर एक सान हिरण्यकशिपू आसा आनी आमी ताका कशी मुखारसून व्हरता ती ताजे आमगेले वयरी डिपेंडंट आसा की आमगेले प्रल्हादाल टेंडन्सी आमी मुखारसून व्हरता ती की हिरण्यकशिपूल टेंडन्सी म्हूण. आनी मागीर आमी प्रल्हादान ते श्रवणम कीर्तनम म्हणलें तें श्लोक एक डिस्कस केलें आनी कशी गॉड इज द बेसीस ऑफ ऑल म्हूण प्रल्हादाक तें धैर्य आशिल्लें की ह्या जिवनांत कोणाले खंयचे शक्ती आसा तागेले बापसूल शक्ती आसा तागेली शक्ती देवी देवताल शक्ती ते पुरा देवानच ही म्हूण ताका तें खंडीत आशिल्लें. आनी आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलें की अर्जुन लढाई करता आशिल्लो शस्त्रान ताका विश्वास आशिल्लो ताणें सांगचें की तूं नरसिंह जावन कशें रक्षण केलें हे कृष्णा तशी तूं म्हाका कौरवाले देखून रक्षण केलें ना म्हणून ताणें कृष्णा सांगिल्लें. म्हळ्यार आमगेले जिवनांत परिस्थिती अशें आसचें पुरो की एक पंत आमकां कसं साध्य आसतना तेन्ना आमी शस्त्र घेवन अर्जुना म्हणके लढाई करपाक पडचें पुरो आनी एक पंत परिस्थिती अशी आसता आमकां कांय करूं जायना तेन्ना आमी प्रल्हादा म्हणके स्मरण करून देवाल रक्षण मागून घेवका. आमगेले सिच्युएशन लेकार आमी अर्जुन वय जावका पडटा एक पंता प्रल्हाद वय जावका पडटा. सो आनी देवाल प्रीती म्हळ्यार पुरा जनाल खातीर इक्वल आसा आनी देव रक्षण करता म्हळ्यार खंडीत म्हूण
सो आम्ही पॉवरलेस ना ती आम कसं नाही पुणी थोडे कसं नाही की करची शक्ती असं आणि आम्ही ते करता ती तेन देव असाध्यशील पुरा वस्तू आमगेल करून खंडित करून घेतलो आणि आम्ही त्या देवाला उपासना मनान केल्यार खंडित आम्ही हगूर हगूर थोडे थोडे मुखार सुनवचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाकाची काही प्रश्न असला री तुम्ही चॅट बॉक्स घाला येतं और अनम्यूट कोण निमगो येतं. ग्रंथराज भागवतमांतू मस्त भक्ती लक्षण दिलेल असाची म्हळ्यार हस्ती एक हंत असाची हस्ती असो प्रल्हादू ध्रुव महाराज 5 वर्षा चढू या भीष्म पितामह हन्नी योद्धा वीर योद्धा हांगेल अंत पडेल्यार ह्यांनी विंगड कॅटेगरी येताची त्याला मेन मत भक्ती लक्षणा निमित्तांनी एक ज्वेल म्हणके एक शाईन जालेलं असाची. तुम्ही भीष्म पितामहाक आणि प्रल्हाद पळोवचे तांची सिमिलॅरिटी मस्त असत. भीष्म पितामहान अन्नाक उद्धार केलेलं असत काही पुणी अन्न पुत्ताले लग्न आन कोण सोडतात जाल्यार ताणे अन्नाल लग्न केलेलं आणि भीष्म प्रतिज्ञा घेतील की ना अन्नाला रक्षण की हा मुखार शिश करतलो म्हणून. तशी प्रल्हाद सांचेरड आशिल्लो जाल्यार सांचेरडू कोणे उतर आयकनास तो समज सांगता आशिल्लो ताण वयता अन्नाक उद्धार करचे खातीर ताणे भागवत धर्माचे प्रचार केलेलो असत. जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली हिरण्यकशिपू ते मना वचन कित्याक मारी आतां विप्रसुदामा प्रभुजीन सांगितलं म्हणजे सू असील सुकरुंड जावच्या वेळ लागना म्हळ्यार आमगेली अंतू सांसान एक प्रवृत्ती व्यसना असता. व्यसना म्हळ्यार गॅम्बलिंग पिवच मात्र नाही एक दुसऱ्या अंतू खोड आम्ही सोदून काडचे फॉल्ट फाइंड करचे की खूप कोण शॉर्ट टेम्परामेंट दवरचे की तेवे एक सान व्यसन असता. ते फर्स्ट आमकां एक स्वीटशी दिसता एक कसं की चांग करता आसा आमी म्हणून कसं की आमकां येता म्हणून खरें ते पॉयझन जाता वता ते आमकां कळना. आमगेले मन आमगे फिजिकली मात्र आमी मेंटली वे आमी तांतू वीक जाता वताची. बट भक्ती आस पळय देवाल भक्ती करची हे फर्स्ट पॉयझनस म्हणून दिसता. म्हळ्यार सकन उठून इतलो पुरा करकामू देवा उडगास करकामू भजन करकामू भक्ता सेवा करकामू इट इज बिगिनिंग एक पॉयझनशी असता बट ग्रॅज्युअली इट इज अ स्वीट नेक्टर. हे भक्ताले मुखार विंदा दुखून आमी आयकलेलें आसा भागवतामांतू कशी तांणी स्वीट नेक्टरांतू तांणी ट्रान्सफॉर्मेशन केलेलें आसा. इन वर्स्ट चॅलेंजेस आणि हंतपुरात आणि ऍडवर्सिटीन कशी ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा न्हू भक्ती केलेलं असतं देवाल सेवा केलेलं असतं म्हणून आमकां तू कळलेलं असतं. सो देव ऑपॉर्च्युनिटी दिता आमकां चॅलेंजेस येता बट ते आमी कशी अनुकूल करून देवाल सेवेंत घालता. आणि भक्तराज प्रल्हाद आले भक्त शिरोमणी त्यांनी 5 वर्सां सुनूची त्यांनी भक्ती केलेलं असतं आणि भागवत धर्म प्रचार केलेलं असतं. तांगेल्यान दुखून आम्ही शिकून काडका आणि आम्ही चांग प्रवृत्ती आमगेली हंतू डेव्हलप करका म्हणून प्रभुजीन आमकां सांगून दिलेलं असतं. हरे कृष्ण. कोणा काही प्रश्न असला री निमगू येतं प्लीज. सो चॉईस मॅटर्स न प्रभुजी आम्ही राईट चॉईस करता केदने बिकॉज दॅट चॉईस मॅटर्स. हरी. सो आम्ही आजी लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्रम हे सांगून आयचे आम्ही हे सेशना विराम दिवेत. कित्याक म्हळ्यार नरसिंह चतुर्दशी लास्ट विकांतू जावन आशिल्लें जाल्यार आमगेली हंतू अशी असता की ते 1 महिने सेलिब्रेशन जाता असता ताकाची आतां हे विकांत प्रभुजीन हे सेशन केलेलें आसा कित्याक पदे पदे आमी देवाल आनी देवाल भक्ताल विशीं आलोचन करून आमी ते एक सेलिब्रेशन करता म्हणून. सो आमी हे नरसिंह करावलंबम स्तोत्र सांगून आमी हे सेशना विराम दिले. हरे कृष्ण. अथ श्री लक्ष्मी नरसिंह करावलंब स्तोत्रम. श्रीमत्पयोनिधि निकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्र भोग मणिराजित पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्दिपोत लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम्. ब्रह्मेन्द्र रुद्र मरुदर्क किरीट कोटि संघट्टितांघ्रि कमलामल कांति कांत लक्ष्मी लसत्कुच सरोरुहराज हंस लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम्. संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग्र भीकर मृग प्रवचुराद्रितस्य आर्तस्य मत्सरिगर्धत्नि विपीडितस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम्.
संसारकूपमतिघोरमगाधमूलम् सम्प्राप्य दुःखशतसम्प्रसमपुलस्य दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागर विशाल कराळकाल नक्रग्रहग्रसन निग्रह विग्रहस्य व्याघ्रस्य रागरसनोरनिपीडितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारवृक्षमगबीजमनन्तकर्म शाखाशतं करणपत्र अनङ्गपुष्पम् आरुह्य दुःखफलितं पततो दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्र दंष्ट्राकराळविषदग्धविनिष्टमूर्ते नागारिवाहनसुधाब्धिनिवासशौरे लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारदावदहनातुरभीकरोरु ज्वालावळीभिरतिदग्धनरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसि शरणागतस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारजालपतितस्य जगन्निवासा सर्वे दिनार्थबडिशाग्रजशोपमस्य प्रोत्खण्डितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारभीकरकरीन्द्रकराभिदात निष्पिष्टमर्मवशु सकलार्थिनाश प्राणप्रयाण भवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मेरतविवेकमहाधनस्य चौरे प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधैर्ये मोहाङ्गकूपकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् बद्धागलेयमभटबहुतर्जयन्तः कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो वैकुण्ठकृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ब्रह्मण्यकेशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्ख मन्येन सिन्धुतनया अवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभ्य पदचिह्नं लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानं दीनं विलोकय विभो करुणानिधे मां प्रह्लादखेदपरिहार परावतार लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासादि भागवत पुंगवह्निवास भक्तानुरक्त परिपालन पारिजात लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीनृसिंह चरणाब्ज मधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् इति संकटनाशनाम श्री लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्रम है आदि शंकराचार्य पादांनी विरचित केलेले लक्ष्मी करावलंब स्तोत्र. हरे कृष्ण. हे पठन करताना कसने चूकी जावन असल्यारी क्षम कोरका. हरी बोल. आम्ही 3 पटी हरे कृष्णा महामंत्र सांगून आयच सेशन आम्ही विराम दिले. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।